सगळीं आमी लागीं सोरया दुनिया देवाक वाखाणुया आनंद आमचो उद्धार गाजोवया तारुण्यातून खणप दुनिया जिवितातून सोडून दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय तुज्या राजान व्हरून पावय तारुण्यातून खणप दुनिया जिवितातून सोडून दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय तुज्या राजान व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ओलिंदा रॉड्रिगीस हिच्या आत्मे पासत. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे गामा हाच्या आत्मे पासत. देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज बावार्थ्याची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी कार्ल ब्रेडकॉफ आनी फामील. बिहायंड NSD जॉन्सन एब्राहम आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी आमच्या नव्या पाप साहेबा पासत देवा मुखार दवरुया. तशेंच संवसाराची शांती पासत मागता आसतना इंडिया आनी पाकिस्तान आमचे मदें हें झूज पेटना जावं पूण शांती आसूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणींची कोण बरी नात आपणा पासत माग म्हूण सांगला तांचे पासत आनी वेगवेगळे तरेन आपणा पासत मागूंक लायला तांचे सगळ्या पासत हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हांव बरो गवडी म्हज्या शेड्यां पासत हांव जीव दिवंक तयार आसा. सोमी आमचो गवडी सगळ्या वेळार आमकां तो राखता सांबाळटा. आमचे पासत आपूण दिसपोटी आमकां बरे तरेन दवरूंक वावुरता. ह्या सोम्याचो आमी दर दिसाक अदीक आनी अदीक पाटलाव करतना आमी ताचो मोग करूंक ह्या मिसाचे भेटेन कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो ज्ञान सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योनी सदांच वाद मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजी केलेल्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत को सुमिया काकूत को. क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को. सुमिया काकूत को. सुमिया काकूत को. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा पातकाच्या कोणांत पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुजे पुताची काल्तिकाय वरवीं उबारून तुवें तुजी भुरगीं केलीं आनी आमची काळजां सर्गीच्या संतोशान भरलीं. तुजो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या समेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राचूच चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलेल्या दोन दुतांनी आनी भावा भयणी आयकलें. आनी पेद्रू जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केलेल्यांनी ताचेर टिका करून म्हणलें, सुनोत करून नासलेल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय? तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटून सांगलें, हांव जोबा नगरांत आसलो आनी मागणें कोत्ताना म्हजेर बार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओळ कशी चारूय कोणशांक धरून स्वर्गांतान संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनवरां आनी जिवाणी आनी अंतरोला वेळी सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एकताळो हांवें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कधीच ना. अपवित्र आनी मेळ्ळें हांव केन्नाच खावूंक ना. आनीक एक फावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगलें पोत्तून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उमराशी ते एक मनीस थांबले. शेजारियेंतान म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोलें आनी तांचे बरोबर वचून फाटीं फुडें सरोनाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें म्हाका सांगलें, जॉपाक पेद्रू म्हणलोल्या शिमावाक आपोवन धाड. तो उलयतल्या त्या उतरा वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोम्याच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवावान उदकान स्नान दिलां, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्थान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास दवरलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलां जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावता तसलें जिवीत बोलदोप विदेशांक पर्यंत देवान दिलां. देवाचें उतर हें. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या वचीत दोंगराची दयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. हालेलुया, 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 हालेलुया.
वेस्पो तुमचे सवे असू तुमचे सोवे असू जुआमा फॉर्मणे जिसू क्रिस्ताचे शुभ पोर्तोमा मोहिमा तुका सोम्या जेसून मुळे हांव तुमकां सोत सांगता जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागवणो पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढऱ्याचो गवंडी ताका दार राखणो दार उगडटा मेंढरां ताचो ताडो आयकतात आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढऱ्यां ताचो ताडो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सोशिल्लीं ती पडून वेतात कित्याक पोरक्यांचो ताडो ती ओळखनात जेसून तांकां ही वोपार सांगली पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना देखून जेसून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें हांव तुमकां सोत सांगता हांव मेंढऱ्याचें दार म्हज्या आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लेखूंक ना हांव दार म्हज्यांतल्यान जोर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरो मेळटलो चोर येता तो फकत चोरूंक मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर तें तांकां सुबामपणान मेळोशें करचे खातीर आयलां जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महाने वाखाणी तुका क्रिस्ता हांव मेंढऱ्याचें दार बाबून आमी दिसपोटी केन्नाय आमी पवित्र और करता तेन्ना आमी गायन करता सोमी मोजो आमी तें गायन करता समटा सोमी मोजो गवंडी कांयच म्हाका उणें ना जालां आनी हें गायन करता आसतना आमी म्हणटा तो 500 चोरू हांव व्हरता तुवें आमकां तो विसो दिता आनी हें गायन करता आसतना सोमी आमचो गवंडी म्हूण आमी पाचारता आनी मानून घेता बाबू इस्रायल पोरसा किरीत आपल्या जिवितान शेडयांक राखतालेत आनी हे गवडी राखणी चोरवाक तांकां व्हरताले 2 तरेचो तांचो तेंप आसलो गिमाच्या तेंपार वो हिंव पडटालें तेन्ना तांकां सगल्यांक एकठांय करताले एकठांय करून सगल्यांक जमा करून तांकां बंद करताले कित्याक तांकां गोरमी जाय आसली एकामेकाक म्हणटूच म्हजी मेंढरां ताची मेंढरां ताचे सगल्यांक एकठांय करून एके सुवातेर ते घालताले जेन्ना गोरमी येताली तेन्ना तांकां जोडी मोडी व्हरताले आनी जोडी मोडी व्हरून उक्तो एक राखणो आसतालो आनी तो तांकां पळयतालो आनी जो मेंढरो राखणो आसलो तो एक मेंढऱ्याक नांव दवरतालो आनी एक मेंढऱ्याचें नांव काडल्या उपरांत एक मेंढरो ताचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव करतालो काय बरो हो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार जेजू दत्ता आनी म्हणटा हांव मेंढऱ्याचें दार हांव तें दार कित्याक आमी जाणाव सगलीं जेन्ना एकठांय मेंढरे जाताले तेन्ना तांकां भायर काडूंक एकूच दार आसतालें आनी तांचीं नांवां काडल्या उपरांत त्या राखण्यान तांकां सोडूंक जाय आसलें जेजू म्हणटा हांव तें दार द लॉर्ड इज माय शेपर्ड देर इज नथींग आय शॅल वॉन्ट परमेश्वर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां हें गायन आमी जायते फावटी गायता कित्याक आमी म्हणटा परमेश्वर आमकां चरयता कित्याक तो जावन आसा आमचो राखणो द लॉर्ड इज द शेपर्ड ऑफ द पीपल ऑफ इस्रायल and he will guard the flock of Joseph किरीत भाशेन हेय आमकां स्तोत्र मेवता कित्याक सोमी खरेंच आमची परामोस करता आमचो परामोस करून आमकां राखता आनी सांबाळटा
हाचे दिसाक जेजू म्हणटा हांव तुमकां सोत सांगता जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांत दारांतल्यानूय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागवणो. अशें जातालें. ह्या चोरवाक व्हेलेल्या मेंढऱ्यांक परतून एकठांय करता आसतना चोरून व्हरूंक जायते जाण आसले. तांकां वेशी मारूंक बरे तरेन तांचो मांस खावंक जायते चोर आनी नागवणे तांचे मदें आसले. पूण राखणे आसले ते बरे तरेन तांकां राखताले. ते तांचो परामोस करताले. आनी जेजू म्हणटा हांव तो दार राखणो. तर हांव जेन्ना दार उगडटां तेन्ना मेंढरे भायर सरतात. हांव तुमकां सुरक्षीत सांबाळटां. म्हज्या मोगान हांव तुमकां दवरतां. तुमचे पासो जीव दिवंक हांव तयार आसां. खरेंच परमेश्वर म्हाका चलयता जाल्यार कांयच म्हाका उणें ना. आमच्या जिवितांत हो आमचो गवडी आमकां 2 दिसाक चलयता. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना जाला. 5वो चोरो मेळटातूय म्हाका तो चोरवाक व्हरता. तुय म्हाका तो विसो दिता. बरो चोरो मेळत जाल्यार एका मेंढऱ्याक जाय तो विसो. तो चोरो आसातूय हिरवें आसातूय हो राखणो आपल्या शेडयांक व्हरता. आनी तशेंच जेजू आमकां करता. सुर्गीचें राज आमकां फावो जावंक बरीं तत्वां आमच्या मनांत घालता. बरें जिवीत जिवंक आमकां 2 दिसाक आपल्या उतरांतल्यान तो उलो मारता. ताचो पाटलाव करून ह्या सोम्याचो 2 दिसाक आमी पाटलाव करतना तो आमचें दार म्हूण आमी मानून घेवंक. आनी जेन्ना आमकां तो उलो मारता तेन्ना आमी पुर्ते जावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. भेटोने गीत घेऊया. C19 पेज नंबर 36. Suka fula costa cante et samgele chine warte Ata bapa betong tuka undia ni sorya wanda Inje ami somor pita te tu manun ge mun magta Malgorecha masaroktan nisun tunge doyal ponan Inje ami somor pitaw te tumanun gemon magta Malgorecha masaroktan nisun tunge doyal ponan मुशा बाबूने मुशान तुमचे बलिदान सोर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसले जावून म्हाका तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मोहिमेक आमच्या आख्या सुरीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीचो तो उचारा व्हडतो प्रेमीत संतोश आपणाक फावो करून मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कितें आनी वाखाणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दलबाद निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोनवरांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गीक तुका जोय जोय
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन गोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुराक बाबार्ताचो गूट पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत दिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक सिमा आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांड्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोटी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय राजवत चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर
देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्या गीत घेऊया. D13 पेज नंबर 54. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. भू मुगार बापा तुज्या भुरग्यांची तुजी दया दिसकार. पास्कांचे समोरुमणेंत तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवें जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेमत कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेऊया. F15 पेज नंबर 92. म्हजो पाटलाव कोरू तुजी खोशी जाल्या तुजो कुरी सुबार चलये मोजे फाटल्यान म्हजो पाटलाव कोरू तुजी खोशी जाल्या तुजो कुरी सुबार चलये मोजे फाटल्यान
आपणाच्या जीवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव खोऱ्यांनी तो सासणाक वगडायता आपणाच्या जीवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव खोऱ्यांनी तो सासणाक वगडायता